बगेन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळींची भेटवणी हे जेजूच्या दैवीक काळजा आईच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पथकांच्या परीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोवपवी साक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या सोमेस ही राद्या पासत बागेवंत ओंकार मरयेच्या कथावेन काळजा मरिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याच्या आपोसलांच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुज्या पासत हे जेजूच्या भोवपवीत काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुजें राज येवं आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूं हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोवपवी देवी काळजाच्या सासायेन राख आमच्या भोव बागेवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजवण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां ओड तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली जसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे शब्द म्हज्या आईच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकांच्या परीकपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या आनी कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पसो बक्षी म्हजी समेस पथकां म्हज्या पथकाची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हज्या पथकाची काकुळट कर म्हाका पथक्या बक्षी. बावडताचें विधान सर्वेस्वरा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तिरसात मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची हुणसिबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानतां. ही सतां आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत मानतां आनी उसारतां कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय ह्या बावरतां जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान सर्वेस्वरा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकांचे बक्षाणे आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक जूग जोडटले म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्वरा देवा सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताळ करिना म्हूण आनी पथकांचे सोम्यो सुखयतले म्हूण तिर्नीचेव करतां. आमेन. मरयेक समर्पण म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय सुदरी नासतना देखून हे मोगळी माये हांव तुजे जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्तू म्हणल्या बरी. कोरोना पिडा गूण जावचे खातीर मागणें सर पदवेदार आनी काकुतीच्या देवा तुका आमी दिनवासतांव कित्याक तूं बरो तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां पोसताय
मेटा मेटांनी आमची जतन करताय. बाबाटान आमी तुजे सशी येता आनी बरवशान तुजे मुखार सपडटा. आनी हे आमचे घालते मागणे दयेन आयकोन घे म्हूण परता. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गया वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चराई कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देखून ही पिडा बेगीनच ना कर. येदळूच हे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वोकात सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जानवायेन बर आनी त्या वखदान तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदींक, सर स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या मायगांवाक फाटीं येवंक कश्टतल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर तुजी दयाळायची दिश्ट घाल. दिसपट्टो ग्रास चडूंक पेसाडटेल्या सर भावा भयणींक फावो त्यो वांटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टतल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबोवन दी. हे मागणे आमी तुका करतांव. पिडेस्तांक गूण कर. तुका महिमा लाभिल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. पवित्र नावान तुझ्या सोम्या आमी आया. भावा बहिणी भक्ती जीवनात तुझ्या हसत आमी चालया. मोडून वाईन संस्कारून आदेश तुझो पाळता. आयच्या मिसाचें तेसावां बगेवन कुटुंबाक अर्गांव मीस दिता. टेरन्स अराना आनी कुटाम, तशेंच अर्गांव मीस दिता कॉलिन डिसोजा, तशेंच विक्टर डिसोजा आनी रोनाल्ड मेनेझस, फादर रोनाल्ड मेनेझस SDB हांच्या आत्म्या खातीर भेटून जावन आसा. आज आमी स्मरण करता प्रत्येक सावनो मादर तेरेसा सांत मादर तेरेसा कोलकाताची म्हूण आमी म्हणटा आनी आमकां सगळ्यांक तिचे विशयी वळख आसा, समजोनी आसा. तशेंच आयच्या दिसा टिचर्स डे, शिक्षकांचो दीस भारतांत आचरण करतात. सर्व टिचरां खातीर आज मागोवंक उडास दवरया तांचे मिसांव तांणी बऱ्या तरान करचे खातीर. आज आमचो आदलो साहेब बिशप बेसिल डिसोजा सोरोनो 24 इयर्स जातात, 24 वर्सां जातात. 1926 सप्टेंबराच्या 5 तारखेर तो देवादीन जाल्लो आनी आमच्या दियेसीजींत वातिकन दुसऱ्या विश्वासभेची धोरणां सर्व कार्यगत जावंक प्रमुखारान तो जावन आसा. सर्वेस्परा देवाक ह्या सांतीन मादर तेरेसा तशेंच बिशप बेसिला खातीर आमी अर्गां दिता आसतना तांचे तावन आमी कृपा जोडून घेवंक आनी आमचे खातीर विनंती करूंक मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या आस्मे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सोवे आसो. मोगचनो मदर तेरेसा सांतीन आमी जाणाव एक तरणाटी स्त्री आपणाचे सर्व मुखले जीवन सॅक्रिफायस करून एक धर्म बहीण जावंक बायसन येता. लोरेटो कॉंग्रेगेशन लोरेटो कॉवेंतांती माद्र जावन कलकत्ता आसतना तिका दुबल्यान थंय कश्टांत येयल्या थंय वाटेर पडल्यान थंय कोणूच आदार नातल्यान सो मोग तो तिचे थंय दिसून येता. तें तिचें कॉवेंत ती सोडता आनी नव्यान तिचें मिसांव आरंभ करता. आनी ह्या मिसांव तिचें जावन आसलें एकच मोगाचें. मोग मात्र क्रिस्त असो आनी पेले असो मोग. ल्हान ल्हान संगतींनी आमी मोग करूंक शकता जाल्यार खंडीत जावन तो मोग वर्तो जावन आसा. व्हड व्हड कामां आमी करना जाल्यार आमच्या हर एका वावरांत तो मोग आसा जाल्यार क्रिस्त असो आनी पेले असो आमकां आमच्या काम अर्था बरी जाता, आमची जिणी अर्था बरी जाता म्हूण ती म्हणटा. ते देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज तिका आमी मान करता आसतना आमी खंडीत जावन तिची देख घेवंक फावो. ही देख घेवंक आमी तिचे तोंड आमची मागणी तिच्या मुखांत सर्गीच्या बापा मुखार उबारूंक प्रयत्न करता आसतना आमी ह्या संवसारांत आसा आनी तिणें केल्लो वावरू ह्या संवसारांत आनी चड तेंपा आदी न्हय आमच्या सकाळार त्या देखून तिचे तोंड शिकोवंक कृपा मागया. आज आमी नोवेनाचो 7वो दीस आचरण करता. मोरी माय आमकां वाट दाखयता. मोरी माय आमकां आमच्या जिणेक वाट दाखयता आसतना संवसारांत आसच्यो सर्व वस्तू उतरून कश्यो वेचे तेंय ती शिकयता. आज ह्या नोवेनाच्या दिसा प्रत्येक जावन भुरग्यां खातीर आनी कुटुंबा खातीर आमी मागया आनी बलिदान फावतर भेटोवचे खातीर आमच्या अचकतका वळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरया. आयचे स्पॉन्सर रिटा रोड्रिगस अपर बिंदू दुसरो वाडो. आयच्या आनी ह्या दिसा खालच्या आनी पयलेच्या सर स्पॉन्सरां खातीर आज मागोवंक उडास दवरया. आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो सुकण्या उत्साहान सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत घेवन सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूल करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी. भगिवन नित्यांक वारी मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सळय आनी ससाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सान पावलोन एफेसकारांक बरयल्ले पात्रांतले वसाप. ह्या पासत हांव बापा हुजीर सरपडून मागता. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे बरीत संपते तावन
पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणांक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें क्रिस्ता बावर्ता वरवीं तुमच्या काळजांनी बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापूंची सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणयेची पाळा रोबू. मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुन्याद पडून घट आसूं. समजणे वर्ते क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णायेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. देवाचे उतर हे देवाचे ओडकार. अपना फूलो मातेल्या सोमेस्ता सर्विस पोर लागीन सासा. अपना फूलो मातेल्या सोमेस्ता सर्विस लागीं सासा. दिसान दिस विस्पोरा तुका दिन वाचता. सदांकाल तुझ्या नावाची ओडवीक गाता. सर्विस पोर घेतलो तो आनी वंदीवो. अगणी तुझी ओडवी कोणाच्या आटा पोंसा. अपना फूलो मातेल्या सोमेस्ता सर्विस लागीं सासा. सर्विस पोराच्यो वाटो सगळ्यो स्नितीवो. सर आपल्या कन्यांनी तो दया. आपणा कुलो मातेल्या सोमेस्ता वय कर्या मनान उलो मारतेल्या सर्विस पोर लागींच आसा. अपना फूलो मातेल्या सोमेस्ता सर्विस लागीं सासा. अपना फूलो मातेल्या सोमेस्ता सर्विस लागीं सासा. Alleluia, 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 Alleluia. Sădim tu au quar morie, सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण तूं सत मानली. तूं कितली भागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेतालीं. जेजू 12 वर्सांचो आसता हरशेंचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतातना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतूच रावलो. हे ताची माय बाप नेना जाली. तो पैनारांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एका दिसाची वाट चलोवन ती फाटी आयली. उपरांत तांणी ताका आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ती ताका सोदीत जेरुसलेमाक फाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो.
शिकोंदारामध्ये बसोवन तांचे आयकून तांकां सवालां घालून तो आसलो. ताचे सवालां जापी आयकले सुमेस्त ताचे जाणटे कांयक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जालीं. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडाक खंयची दुकान तुका सोदून आशिल्लें हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात? ताणें उलयल्ल्या उतरांचो अर्थ तांकां जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या संगता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताच्या मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्कनांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो जावन जाणवायन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतार हें. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो जावन जाणवायन आनी प्रायेन वाडलो. खंडीत जावन देवा तावन मेळिल्ली जाणवाय ताका खंडीत भरपूर मेळटाली जाल्यारय ताच्या आवय बापायन ताका दिल्ली ती तरबेती ती हाका अर्था बरी जाता. देवाळा गेल्ले कडेन भुरगो जेजू देवाळांत उरता. कित्याक उरलो तें आमी नेनाव, पूण तो उरलो म्हूण आमी जाणाव. आवय बापाय फाटीं गेलीं परबेचे दीस जाल्या उपरांत आनी अर्द्यार तांकां समजलें आपलो पूत तांचे संगतान ना. कसली एंग्जायटी ह्या आकांत त्या आवय बापायचो. प्रत्येक जावन मोडयेचो जेजूच्या आवयचो. पूत भायर पडला, भुरगो भायर पडला ही एक विशय जाल्यार दुसरें जावन आसा त्या तांच्या पुताक एक प्रत्येक मिसांव आसलें ती जाणांत. कित्याक तो सदांचे बरी काजारी जिवितांत जल्मल्लो भुरगो न्हय, बगार बापान पवित्रात्म्या मुखांत ह्या संवसाराक धाडिल्लो तो जावन आसा. आनी ती जाणांत ताचो जल्माचो गूट हेर लोकांक तो मुसोन कळीत ना जाल्यार ती जाणांत. आनी हो एक विशेश भुरगो देवान प्राप्त केल्लो आनी ताका एक प्रत्येक मिसांव आसा. एका आवय बापायचो भुरगो भायर पडलो, कितें जालें कोण ना असलो आकांत एक नॉर्मल ह्या सदांचो. पूण मोरयेक आनी झुजेक प्रत्येक आकांत, कित्याक ह्या प्रत्येक कारणा खातीर ह्या मिसांवा खातीर ताणें बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला. ते कसले मिसांव संपूर्ण ती जाणा जावनात जाल्यारय तांकां गोत आसा की तेंगे विशेश जावंक आसा. तर आमी सुकोवन पडल्यावंगी, आमची जबाबदारी आमी पाळल्यावंगी. मोगाच्या भावनां आनी भयणीनो, हर एक भुरगो ह्या संवसाराक येता आसतना ताकाय देव एक प्रत्येक मिसांव प्राप्त करता. त्या वरवीं वडिलांचो कायदो तो जावन आसा. न्हयस संवसारी जाणवायन वाडयता आसतना तांच्या मिसांवाक तांकां मुखल्या जिणयेक तयार करचो. आज कलकत्ताची मदर तेरेसा हिचें स्मरण आमी करता. खंडीत जावन तिच्या आवय बापायन तिका तिच्या मिसांवांक तयार केल्लें. त्या वरवीं देवाचें आपण तिका आयिल्ल्या वेळार तें समजूंक तिका त्या घरच्या वातावरणांत सादे जालें. आनी ताचे की मुखार वता आसतना तिका प्रत्येक मिसांव दुबळ्या धाकट्यांचो कश्टांतल्यांचो मोग करूंक आसा म्हूण ती समजाली. कित्याक तिचो संबंद देवा कडेन सोम्या कडेन बरो आशिल्लो आनी तिचे मिसांव तिका सडीत आनी सडीत कळी जावंक सुरू जालें. अशें जावन आसा जेजूचें मिसांव. आनी ह्या मिसांवा खातीर आयलो तो भुरगो आज भायर पडला. ह्या कितें जालें कोण ना असलो एक आकांत मोरयेचो आनी झुजेचो. पूण देवाळाक येता आसतना तो जाणट्या मदें संवाद करनासा. जाणटे तांचे संगत संवाद करतो एक भुरगो पळयता आसतना कोणीय चिंतीत वो कितें म्हणत म्हूण सांगोन. पूण ते जाणटे विस्मीत जाले ताच्या बुदवंतकाय. कित्याक देवा तावन प्राप्त जाल्ली ती बुदवंतकाय ती ताचे तावन भायर येवंक आरंभ जाता आसतना. पूण साद्या मोरयेक आनी झुजेक हें समजलें गी. खंडीत जावन ना, अजाप ती पावलीं वो कितले हांचे कडेन संवाद करूंक साद्य जाता गे म्हूण सांगोन. पूण हें कित्याक जालें तांकां समजूंक साद्य ना.
ताचे वयर ताची जाप तूं कित्याक सुकून गेलोय आमी आकांत आसला म्हणटा तो म्हणटा हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसा जें म्हणलें तुमी नेना आसल्यात गी आतांचे आवय बापूय जाल्यार 2 सोडतीं हाडलीं आनी 1 घरां हाडतीं हाडलीं पूण मोरी आनी सुजेन तशें करूंक ना म्हूण पळयत पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळना तशें करूंक ना म्हूण आमी समजता आनी असल्या वेळार तांकां तो आनी एक आकांत आनी एक अजाप आनी हें समजूंक कसत आसतना अखेरीक आमकां मेळटा जेजू तांचे संगत पाटी गेलो देवाक आनी पेल्याक वडिलांक खाल जावन तो जियेलो मोगाच्या भावनान भयणीनो मिसांव आवय बापायचें भुरग्यांक तांच्या मुखल्या जिवनाक आत्मीक रितीन आनी तशेंच मुखल्या जिवनाच्या संवसारी रितीक तयार करता आसतना हर एका भुरग्याक तो कायदो जावन आसा आपणाक एक मिसांव आसा आपणाक एक जबाबदारी आसा म्हज्या वडिलां थंय आनी पेल्या थंय त्याच वेळा वडिलां थंय आसची ती जबाबदारी जावन आसा एक गूट आमकां देवा थंय आसच्या आमच्या मोगाचो तर मोगाच्यानो आमची जबाबदारी समजूंक प्रयत्न करया आनी आमचे मिसांव मुखार व्हरूंक कृपा मागया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमेक आमच्या ह्या पयसेवेच्या आदाराक सर्वेस्वर मनान मेळ्ळी. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुतान आंकवार मेळटा जल्म घेतना तिचें आंकवारपण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची खालसा उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापन पूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत आमकां मरी असो भक्तीन आमी आज उडास करता तुज्या दिनवासनेचें गीत गावन तुजे खनवाळे आमी वाकणटा शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व कळे मनशां थंय कितली अपरमीत तुजी दयाळाय तुज्या लानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली
आनी असो सोडवणदार मनशाक असो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरगार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जाता आसतना खास घेतली, तुका नव्यान देन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावटसो घुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदेन वाचता आनी जेजूची कुडान रगा सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचे विसरले जे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां जिश्टाक्तीन मेल्ल्या सुमेस्तां जे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाच्या माये संगाती, भगवंत जुसे दिसो पती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयलें प्रार्थन संगत मेळून म्हणया. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपाय येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्या बक्षिता तशी आमची पापां भरोस, आनी आमकां धाडलें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार, दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून राजा जो क्रिस्ताची येणें बरोबर शानत केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमाणे तिका शांती दिवन एकवटांत सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयता इस्ताच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं, माया मग आसून एकवट असो गुर्स जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर. देवाची श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर. देवाची श्रेय संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमचे पाप करता ती ताचे जेवणाक आपयली आमी ती सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका वदाना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù somi, mogan svikar karya taka ami, buddhi taka ami silya, shanti taja mi silya, shubharta prasaruya, inta sozau jivya. दुर्बोळ्या काळजांत तुये भावाजीवो करूंक तुये मोगा देवो पेटूंक तुये जेजू दुर्बोळ्या काळजांत जीवो करूंक तुये मोगा देवो पेटूंक तुये पास्काचे वाडता जेजू सोमी मोगान स्वीकार करया ताका आमी पुरी समसो घेवया पाटलावता जीवो करूंक तुये मोगा देवो
प्रार्थुया. कनवळ्या बापा भगवंत आमकां मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय, देखून आमी आज संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका उलो मारता त्याच अंकवारमयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडवंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. सकट सांगाता मेळ्या, सकट लागींसऱ्या, आमचे ताळे येतया, मोरये कोगोळसिया. भोवमुगाळ भाव भयणीनो, आमी एका पवित्र देवाची परसा. कशें देव त्रिये कुटुंबां जियेता तशें आमचीं कुटुंबां भावार्थ्याची, देवबिरांतीची, सोंसणिकायाची करूंक देवाची ससाय मागोवंक आतां आमच्यो गरजो ताचे समोर आमी उसारया. मोगाळा बापा, एक सार्वत्रिक कुटुंब म्हणलें पवित्र सभेचो वडील बापा बेनेडिक्ट 16व्याक, सर्व गवळी बापांक आनी फिरगस कुटुंबाच्या वडिलांक, याजक आनी धार्मिकांक तुज्या मोगाच्या स्पिरितान भर. भावार्थाची शिकोवन दिवच्या वावरांत तांकां प्रेरीत कर आनी पवित्र सभेक भावार्थाच्या स्पिरितान सोलून व्हरूंक तांकां तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वडिलांक देवबिरांतीन बर. तुजो मोग आपले जिणेंत अनुभव केल्लीं तीं आपल्या ल्हाना भुरग्यांक भावार्थान वागोव म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यां बाळांक तुवें साबार देण्यांनी भरलाय. तीन देणी लौकीक तरान रुता करूंक आनी हर प्रयत्न करतना तेच परी भावार्थाच्या करण्यांनी तांकां रुता करूंक गरजेची कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांतलें भक्तीपोन मागणे तुका दिवचो वेळ आनी मनशांक दिवचो मान उणो जाल्ल्या आधुनीक काळार आमी आधुनिकतेचे गुलाम जायनासता जियोंक आमची मनां उजवाडाय आनी आमची आत्मीक थान वाडय आनी खरी भावार्थी जिणे जियोंक गरजेचे आत्मीक जनवायेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वडिलांक संवसाराच्या बोलवण्यातावन राख. आमच्या आवयन आनी बापयन कुटुंबा जिविताची बुन्याद भावार्थ शिकोवन लौकीक शिकपा सुवें भावार्थान ती तीर जावंक तुज्या उदार देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत मागया. प्रत्येक तरान आज शिक्षक शिक्षकींचो दीस तांच्या समर्पीत सेवे पासत तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी मतीचें समाधान मागया. तशेंच आमकां शिकयलीं जायतीं शिक्षक शिक्षकी आसात ती आजून आसात वा देवादीन जाल्यांत तांचोय उडास काडून तांच्या पासून मागया. आमची आवय बापाय जावन आसा प्रथम शिक्षकां तांचोय आज मोगान उडास काडून ताणें आमकां तरबेती केल्ल्या पासत तांचोय तांच्या पासत मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा ही आमच्या काळजांतली खरी प्रार्थना तूं स्विकार कर. आमच्या वडिलांची काळजां भावार्थान आनी मोगान भर. मोरये मायेची देख आनी देवबिरां तांकां शिकय आनी आमकां सर्वांक मोरयेची सासायन भर. हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आम पासत विनाती कर बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसांचे खातीर प्रार्थुया. मोरये आमच्या मोगाळी माये, तूं कशें जेजूची आवय तशेंच आमच्या कुटुंबाची आवय जाल्याय. तुवें कशें जेजू भावार्थान देवबिरांतीन विधेयपणान आनी जाणवायेन वाडयलोय तशें आमच्या भुरग्यांक ह्याच गुणांनी वाडोवंक आमच्या वडिलांक तूं शिकय. तुका मान करच्या ह्या वखदां
सर आमच्या नेणटुल्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तूं भर. तांच्या बऱ्या फुडाराक लौकीक शिकपान तांणी वाडोवन येता आसतना भावताच्या करण्याद्वारे दैवीकपणांत वाडोवंक तांकां बेसाबांनी भर. हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बोऱ्यांती बोरी सोदून हाडल्या गुडे दोंगर बोवो नितळ निर्मळ तुझ्या मानात फुलांनी होगळसूं. बोऱ्यांती बोरी सोदून हाडल्या गुडे दोंगर बोवो नितळ निर्मळ तुझ्या मनात फुलांनी होगळसूं. फुलां प्रसोबीत तूं मोवां प्रसरुचीक तूं आन गोडव्यां प्रश्रेश्ठ तूं सांता भक्तांचे मानीक तूं. फुलां प्रसोबीत तूं मोवां प्रसरुचीक तूं आन गोडव्यां प्रश्रेश्ठ तूं सांता भक्तांचे मानीक तूं. मोंती सायबीन म्हूण तूं नावाडल्याय आवय तूं कुटुंबाची भक्तीन उर्बेन फुलां हाडल्यान माये तुका अर्पुची. मोती सायबीन म्हूण तूं नावाड्याय आवय तूं कुटुंबाची भक्ती गुरबेन फुलां हाडल्यान माये तुका अर्पुची. फुलां प्रसोबीत तूं मोवां प्रसरुचीक तूं आन गोडव्यां प्रश्रेश्ठ तूं सांता भक्तांचे माणिक तूं. फुलां प्रसोबीत तूं मोवां प्रसरुचीक तूं आन गोडव्यां प्रश्रेश्ठ तूं सांता भक्तांचे माणिक तूं. भुरगीं ल्हानां व्हडा मेळून तुका फुलांनी नेटयता. जिवीत आमचे ह्या फुला बरी परमोळी कर म्हूण मागता. भुरगीं ल्हानां व्हडा मेळून तुका फुलांनी नेटयता. जिवीत आमचे ह्या फुला बरी परमोळी कर म्हूण मागता. फुलां प्रसोबीत तूं मोवां प्रसरुचीक तूं आन गोडव्यां प्रश्रेश्ठ तूं सांता भक्तांचे माणिक तूं. रुपण्याक तुझ्या वाती लायता मागणे ते साव करता. दिंबयेर पडून तुझे लागीं राखम कामून परता. रुपण्याक तुझ्या वाती लायता मागणे ते साव करता. दिंबयेर पडून तुझे लागीं राखम कामून परता. फुलां प्रसोबीत तूं मोवां प्रसरुचीक तूं आन गोडव्यां प्रश्रेश्ठ तूं सांता भक्तांचे माणिक तूं. मुगाळ पुत्रा सोवे
आमकां मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां. St. Sebastian, Ama pasot विनंती घेऊन कर कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.